नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कारापूर सवणाच्या आंदोलनाक गोय क्रांती दिसा पेटली कीट। ताब्यात घेतिल्ल्या आंदोलकांक सोडयले कांय वरां भितर। क्रांती दिसा निमतान आंदोलकांक ताब्यात घेतिल्ल्यान विरोधकांनी केली सरकाराचेर टिका। पत्रादेवी वाठारांतल्या हुतात्मा स्मारकाचें काम जाला पुराय। बेगीनूच जातले उक्तावण। 288 स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक मेळत सरकारी नोकरी। मुख्यमंत्र्याची माहिती। वेर्णा बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या प्रकल्पा खातीर झाडां कापपाच्या विशींचो वाद जाला खर। तात्पुरती उरिल्ली झाडां आसा तशींच दवरपाचो आदेश जारी केला उच्च न्यायालयान। रस्ते अपघाताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ट्रॅफिक सेल आनी येरादारी खाते करतात यत्न। गोंयांत येवपी पर्यटकांनी पाळचे येरादारी नेम। मुख्यमंत्र्याचें आवाहन। कुडचडेचो समाज वावुरपी दत्तराज राव देसायान केलो गोवा फॉरवर्ड पक्षात प्रवेश। पक्ष सत्तेर आयलो जाल्यार 33 बायलां दितलो आरक्षण। जाल्यार इनफ इज इनफ पंगडा मदलो जावपाक जाय फुडलो टीसीपी मंत्री, सांगता आमदार सरदेसाय। आनी फुडल्या 15 दिसांत पावस पडलो ना जाल्यार कितें जातली हेची कल्पना करपाक लेगीत दिसता भंय। उदका संवर्धनाच्या दिकेन ठोस पावलां उबारपाची आसा गरज, सांगता आमदार रेजिनाल्ड। आता खबरो विस्तारान। कारापूर सवणच्या आंदोलनाक गोय क्रांती दिसा कीट पेटली। आझाद मैदानार मोर्चा व्हरतना लोकांक आडायले। सरकार आर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादतात असो आरोप करीत आंदोलकांनी भीक मागून पयशे एकठांय करून पुलिसांक दिवपाचे यत्न केले। तेन्ना आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले। मजगती विरोधकांनी पुलीस स्टेशनार वचून मध्यस्थी केले उपरांत त्या आंदोलकांक सोडयले। आमचा आझाद मैदान गोंयकारांचो हे उठया and which public event this is सीएमचे काजार न्हू हे रेव्होल्यूशन डे हांगासर सॅक्रिफायस आमच्या लोकांचो। आमचे तुकाराम काणकोणकर माझा कारापूर सरवणचे लोक फाटले 2.5 म्हयन्याच्यान लोढा प्रकल्पा आड आंदोलन करतात। बिरेस्तारा तांच्या आंदोलनाचो 75रावो दीस देखून तांच्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपाचे यत्न केलो, मात पुलिसांनी तांकां वाटेकूच आडायले। लोकांनी सरकारा आड तीव्र नाराजी उक्तायत सरकार आर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादता असो आरोप आंदोलकांनी केलो। मजगती बोळा घालपी आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेवन पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनात व्हेले। सगळ्या विरोधी आमदारांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो। विरोधकांनी पुलिसांकडेन हे विशीं चर्चा केले उपरांत त्या आंदोलकांक कांय वरां भितर सोडयले। जशें तांकां बसीत भरून व्हेल्ले तशेंच तांकां परतून हाडून सोडले। मजगती विरोधी आमदारांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो। हो लोढा प्रकल्प स्क्रॅप जाय मेरेन आपूण कारापूरकारांक तेंको दितलो आनी तांच्या बरोबर आसतलो अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगले। ह्या प्रकरणाक आनीक आंदोलकांचेर कारवाय जावची ना अशें तांणी सांगले। दोन कलिगांमदी अशी फाटल्यान वचून मागीर कितें जावंक जायना म्हाका खात्री आहा तशें जावचें ना। तशें जर जालें जाल्यार तें रिफ्लेक्ट स्टील वर्क्स ऑन द गव्हर्नमेंट। आज क्रांती दीस आनी क्रांती दिसा क्रांती करपी लोकांक बारीक समाजाक जे भशेन तुमी वाचवणूक केलें तातूंत समाजान आनी तुमचे भितर कांय डिफरन्स ना हें दाखोवन दिलें आनी गोंय पिकलां म्हणून एक क्रांती। आता हे सगळें बऱ्या भशेन सेटल जालें म्हणून ताचेर फुडें उलोवपाचें आमी हांगा फक्त एक्सपेक्ट करतात सरकारान आपलें उतर जावचें, प्रोटेस्टरांनी आपलें उतर जावचें आनी तांचें पिसफूल एज्युकेशन तांचे इश्यू सॉल्व करपाक जाय आनी ते फुडें वचचे आनी तातूंत आमकां आज म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दाखोवन दिलें की गोंयांत सालाजाराची जी तानाशाही चलताली ती आज हे भारतीय जनता पार्टी करपा सोदता। आज क्रांती दिसाच्यो सगळ्या गोंयकारांक समेत गोंयकारांक परबी। त्याच बरोबर प्रत्येक गोंयकारांनी आज याद करपाक जाय की कारापूरचे लोक जेन्ना थंय क्रांती दिसाच्या निमित्यान थंय श्रद्धांजली दिवपाक वताले तेन्ना ह्या बीजेपीच्या सरकारान तांकां ते आडायले आनी उबारून डिटेन करून हांगा हाडले। म्हाका दिसता आज
गोंयकाराचेर जेन्ना असलो अन्याय जाता आनी असलो अत्याचार जाता तेन्ना गोंयान क्रांती जातलीच. आयच्यान म्हाका दिसता ह्या कारापुराच्या निमित्तान ही क्रांती आता त्या फुडल्या इलेक्शनान घडटली. आम्ही म्हणता हो सरकार आसा तो बहुजन समाजाचो सरकार, बायलांक फुडें काडपाक सोदता. आज हो बहुजन समाजाचो सरकार पळय, बायलांचेर पळय, आज तूं जाणा अक्षरशः ते बॅरिकेड्स पळोवन एकल्या बायलेचें बोट फुटलें आनी तिचे बाबड्याचे किणेले आनी वळवयटा आनी त्या पोलिसांनी तिका थंय दोतोरागे दाखोवपाक सोडून हांगा ओल्ड गोवा हाडलें. हांव हॉस्पिटलान आतां घेवन गेलें. ही चर्च पाहिलं तुमी ओल्ड गोवा टुरिस्ट स्पॉट हो. ह्या टुरिस्ट स्पॉटार ते हेल्थान दोतोर ना आनी कितें ही सरकाराची हे पळय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारक बांदपाचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच उक्तावण जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हो स्मारक फुडल्या पिळगे खातीर प्रेरणादायी थारतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच ताच्या सरकाराच्या काळात सुमार 70% स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळ्या आनी आतां मेरेन 288 जाणांक नेमणूक पत्र दिल्यात असो दावो मुख्यमंत्र्यान केलो. 18 जुनाच्या ह्या दिसा गोंयांत एकूच सगळीकडे आवाज जालो की गोंयांत लोहिया आयलो रे आणि गोंयांत मुक्ती चळवळीक परत एकदा म्हणजे नेट आयलो आणि खऱ्या अर्थात गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची मशाल परत एकदा गोंयच्या प्रत्येकाच्या काळजांतल्यान पेटली. आणि ही पेट्टा असताना सुद्धा वाट्ट आमकां 14 वर्सां लागली, कारण भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आणि 47च्या उपरांत वाट्ट 14 वर्सांनी म्हणजे 1961 या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. आमकां 14 वर्सां सोंसलेले हाल, अपेष्टा, कष्ट आणि बलिदान आणि त्याग हो आमी विसरूंक ना आणि नक्कीच म्हजे सरकार तर मुळीतूच विसरूंक ना. म्हणून तर 1955 स्वतंत्र सेनांतल्या संग्रामाक म्हणजे ज्यांच्या प्राणाची आहुती दिली, पत्रादेवीच्या त्या पुण्य स्मारकाचेर म्हणजे ज्यांच्या प्राणाचे बलिदान दिले ज्यांच्यानी, तांकां आयजूय बी 60 वर्साच्या उपरांत सुद्धा तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो तांकां जे आयडेंटिफाईड झाले ते पावले. खूप वर्सां जवळपास 288 लेटर्स आम्ही एकदा नाही 2दा ही स्कीम ओपन केली आणि त्या भुरग्यांक परत एकदा म्हणजे त्यांचे जर चुकून कोणी उरला असत सुद्धा जाल्यारय तांकां ते ऑफर लेटर दिवची. आज आम्ही 22 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आज 22 भुरग्यांक ऑफर लेटर दिता आणि उरलेल्या जवळपास 40 भुरग्यांक तांकांय ऑफर लेटर फुडल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात दितले. हांवें हे फक्त इतक्याच खातीर सांगता, आम्ही स्वतंत्र सैनिकांचे बलिदान विसरूंक ना, त्यांचो राष्ट्रप्रेम आणि त्यांच्यानी केल्लो त्याग हो आम्ही विसरूंक ना. त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर तरी ते फावा जावचे म्हणून म्हणजे सरकार जे आसा हे सदोदीत हे याद दवरलेले आसा. पत्रादेवीचे स्मारक थोड्या दिसाच्या भितर पुराय जावपाचे आसा. हय, थोडोसो उशीर लागलो आसतलो, बट 60 वर्सां उपरांत काय जायना. म्हणजे 1955 त्यांच्यानी दिल्ल्या प्राणाची आहुती आयजूय आमकां याद आसा आणि ती तेवत कायम आमच्या मनात उरची, कायम गोयच्या फुडल्या जनरेशनात उरची. हे स्मारक कित्या खातीर तर हे स्मारक इतक्याच खातीर की देशभरांतल्यान आयिल्ल्या जवळपास 33 फ्रीडम फायटर्स हांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर दिली. ही जनरेशनाचे जनरेशन आमकां सातत्यान गोयच्या फुडल्या जनरेशनाक याद उरपाक जाय म्हणून ते पत्रादेवीचे स्मारक आसा. थोड्या दिसाच्या भितर तेजो आमी अनावरण करतले. त्या 33 हुतात्म्याची नांवां आणि त्याचबरोबर गोंयभर जे फ्रीडम स्ट्रगलात हुतात्मे झाले त्या सगळ्यांची नावां आणि हिस्ट्री त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर आसतले. ते कायमचे आमकां सदोदीत याद उरचे हाज्या खातीर आमचें सरकार हे वावुरता. वेर्णा बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या प्रकल्पा खातीर झाडां कापपाच्या विशींचो वाद चड खर जाला. या प्रकल्पा खातीर 342 शेकड्यांनी झाडां कापल्यान या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवची अशें उच्च न्यायालयान उरिल्ल्या झाडां आसा तशींच दवरपाचो आदेश दिला. ते भायर रान खात्याचे मुखेली रमेश कुमार, जैव विविधताय मंडळाचे सचिव दोतोर प्रदीप सरमुकादम, ICR खात्याचे अधिकारी, कृषी रानवेवस्थेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ दोतोर उत्तप्पा AR या 3 वांगड्यांची नेमणूक करून एका सप्तका भितर थंय तपासणी करून अहवाल सादर करपाची सुचोवणी जारी केल्या. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 24 जून 2026 दिसा जावपाची आसा. गोंयांत रस्ते अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ट्रॅफिक सेल आनी येरादारी खातें यत्न करता.
अपघात प्रवण वाठार वळखून येरादारी पुलीस गरजेचे उपाय करीत आसा. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी येरादारी नेम पाळचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. तशेंच गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलीस आपल्या पद्दतीन वावुरता, देखून सगळ्यांनी पुलिसांक सहकार्य करपाची गरज आसा अशेंय मुख्यमंत्री सांगता. राज्यात रस्ते अपघात वाडत आसा आनी हाका लागून जायत्या जाणांचो बळी वयता. राज्यात येवपी पर्यटक रेंट कार गाडयो घेवन आपल्याक जाय तशे चलयतात आनी हाका लागून अपघात जावन जायत्या जाणांचो बळी लेगीत गेला. मजगतीं रस्ते अपघाताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर येरादारी खातें यत्न करीत आसा. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी येरादारी नेम पाळचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. म्हणजे ॲक्सिडंट रोखपा खातीर मागीर पुलीस ट्राफीक सेल आसूनी, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसूनी, ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मेळून आमी गोंयांतले ॲक्सिडंट कमी करपा खातीर सातत्यान जे ॲक्सिडंट प्रो झोन आसतले ते रेक्टिफाय करपाक आसतले, रस्त्याचे लायनीन आसलेले पुलीस आसतले, हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा. हांगासलो ट्युरिस्ट येवपी तांच्यांनी हांगासले रुल्स फॉलो करचे, जेणे करून आमी सातत्यान अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन तांचें स्वागत करता. जाल्यार राज्यांतले कायदे फॉलो करपूय हें तेंचें काम आसा. म्हणून म्हाका दिसता ते जर करीत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात आमी क्रायम कंट्रोल्स हांगासर दवरपाक शकतले. दुसरे वटेन गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलीस आपल्या पद्दतीन वावुरतात, देखून सगळ्यांनी पुलिसांक सहकार्य करपाची गरज आसा. तशेंच रेंटाक रावपी टेनंट्साचो गुन्यांवांत चडशे फावट संबंद आसता अशें मुख्यमंत्री सांगता. आयकात. राज्यांतल्या सगळ्या लोकांनी पुलिशीक सहकार्य करपाची गरज आसा. आमी पळयता की क्रायम, चोरी ह्या सगळ्याचेर कंट्रोल दवरपा खातीर आपल्या परीत पुलीस खूब मोठ्या प्रमाणात हे काम करीत आसा. राज्याचे जे सहकार्य मेळत, म्हणजे आमी जशें म्हणटा की टेनंट व्हेरिफिकेशन्स आमी कांय दिसा पयलीं लॉन्च केले. टेनंट व्हेरिफिकेशन निमित्तांत गोंयांत येवपी आयदर लेबर आसत किंवा बाकीचे आसत, हांचें व्हेरिफिकेशन जावपाक सुरवात जालां, जेणे करून ताजेर कंट्रोलूय येवपाक लागल्या. म्हाका दिसता 100% आपल्या घरात जेका आमी दवरता ताजें पुलीस व्हेरिफिकेशन करून घेवप ही काळाची गरज आसा. जर तें घेतलें ना जाल्यार आमी वेगवेगळे इन्सिडंट पळयता, विच इज खासा करून आमी घरात दवरलेल्या टेनंटा खातीरच जाता आनी ताजो मागीर पश्चाताप करपाची पाळी ही खुबश्या गोंयकारांचेर आतां पर्यंत आयल्या. पुलीस भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्तेचेर आधारीत केल्या. हालींच भरती जाल्ल्या PSI बॅचाक प्रशिक्षणा खातीर दिल्लीत धाडल्यात. तशेंच भविष्यात पुलीस दळाक चड सक्षम करपा खातीर यत्न सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पुलिसींतली रिक्रुटमेंट आसतली ही बी खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपर्टायट, ट्रान्सफरंट, मेरिट बेस करपाची जी संकल्पना मांडल्या ताकाय खूब मोठो हो सहभाग आस्पाव जाला. नुकतेच PSI म्हणून भरती जाल्ले सगळे PSIची बॅच ही दिल्ली हांगासर ट्रेनिंगेक गेल्या. त्याच बरोबर थोड्याच दिसाच्या भितर पुलीस भरती बी ही स्ट्रीमलायन करून जाता तितके बेगीन आनीकूय बी पुलीस फोर्स हे ज्यादा तर भरती आमी करून घेतले. गोंय हे एकमेव राज्य आसतलें कारण कंटिन्युअसली होमगार्ड म्हणून सर्वीस करपी ह्याच होमगार्डाक पुलीस सेवेत भरती करून घेवपी हे फक्त आनी फक्त गोंय राज्यातूच शक्य जाला, कारण त्यांची सर्वीस डेडिकेशन हे तांकां फावा जाता. म्हणून म्हणजे होमगार्ड टू पुलीस करपाची काम हे आमच्या ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी तें साकार केलां. सातत्यात आमी पळयता की पुलीस हे आपली ड्युटी फॉलो करता आसतना राज्यांतल्या वेगवेगळ्या क्रायम जावचे न्ही म्हणून सातत्यात प्रयत्न करता. लोकांनी बी म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट्स आनी बाकी सगळ्यांक सहकार्य करचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फुडल्या 15 दिसां भितर पावस पडलो ना जाल्यार कितें जातलें हाची कल्पना करपाक लेगीत आपल्याक भिरांत दिसता. परिस्थिती सध्या सामकी गंभीर आसा आनी आतां फकत देव आमकां वाटावपाक शकता. फुडाराची तयारी करपाची गरज आसा आनी उदका संवर्धनाच्या दिकेन ठोस पावलां उबारपाची गरज आसा अशें कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता. पावस पडलो ना जाल्यार व्हड संकश्ट येवपाक शकता अशेंय ताचें म्हणणें. इज व्हेरी अलार्मिंग. आय कांट इमॅजिन वॉट्स गोइंग टू हॅपन. म्हणजे आज देखून पावस पडना, सो आनी एक 15 दीस पावस पडना जाल्यार म्हाका दिसता एक्झिस्टींग सप्लाय आहा ती पासून हें जातली. आय ओनली प्रेइंग दॅट इट रेन्स. ओनली गॉड कॅन हेल्प अस. आय थिंक नो वन कॅन हेल्प अस इन दीस थिंग. हें जात पडे हें व्हेरी बॅड सिट्युएशन. शेतान यू वोंट इमॅजिन लोकांक शेत रोयले तांकां रोव पड गायला, तांकां शिंपताय उदक, शिंपताय ती. आतां रोव येतलो आनी केदो जातलें आय डोंट नो. आय एम जस्ट प्रेइंग दॅट समथींग गूड हॅपन्स, बट वी हॅव टू टेक स्टेप्स
whatever water we can save, if we can do some desilting, we have to do some silting for more catchment area to be under water logging. म्हणजे उदक उरपाक, सामान उरपाक, whatever can be done, it has to be done now. Provided, म्हणजे taking into बरे knowledgeable person again तेगे advice घेवन करपाचें. आता पावस जर तर पडलो another see actually पयलो पावस आसा तो दर्यां वयता. सप्टेंबर ऑक्टोबर पावस आसा तो ग्राउंड वॉटरान वयता. तो देखून पडलो जाल्यार म्हाका दिसता वी वील हॅव सफिशियंट, अदरवायज जस्ट फॉरगेट इट. वेल वी आर रिक्वेस्टिंग द गव्हर्मेंट ऑल्सो टू सी वॉट बेस्ट कॅन बी डन. वी कॅन गेट सम टेक्नॉलॉजी टू सी विथ सम सेविंग कॅन बी डन. दॅट्स ऑल. अकॉर्डिंग टू सम पीपल हू नॉलेजेबल पीपल, म्हाका कोणें एकदां सांगलें की एशलें तेन्ना 80-100 years बॅक जाल्लें एल निनो इफेक्ट जालो तेन्ना सम 2 lakh people had died. I don't know how far it is true. But if it is true, I think something like that will happen. It is like another COVID. COVID जाले ते भाशेन कितको लोक जाला ते भाशेन आनी. आतां कोवीड हांव कांय उलोवपाक शकना, ते मॅन मेडात कितें तें, बट दीस इज नॅचरल डिजास्टर. हें कोणाचें ना म्हणून मेळना. आमी स्टेप्स घेवपाक जाय. म्हाका दिसता वील हॅव टू रॅशन वॉटर. परिस्थिती अशी रॅशन करपाक पडटलें वॉटर. हांव लोकांक मागता स्टार्ट प्रिपेरींग युअर सेल्फ. बाय कितें आहा तें आतां हें करून दवरे. आतां तेजी हें करे कितें तें उदक काडपाची तयारी करे. कित्याक there will be hardly water to drink if it doesn't rain. August, September, October last पास पडटा. September, August जर पास पडना we are in for big time trouble. गोंयांत पावसाळो पावलो, मात पावस केला सुट्टेर. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 18 ते 20 जून ह्या मेरेन उश्ण आनी दमट वातावरण आसपाचो अदमास काडला. पूण 21 ते 24 जून ह्या दिसांनी गोंयांत चडशा वाठारांनी हय न्हंयचो मध्यम गतीन पावस झळकोवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सांग्यार उगे ग्रामपंचायतीत सचिव उपलब्ध नाशिल्ल्यान गांवच्या लोकांक त्रास जाता. लोक आपली कामां घेवन पंचायतीत येता, मात सचिव नाशिल्ल्यान तांची कामां प्रलंबीत उरता. अशा कर्मचाऱ्यांचेर योग्य कारवाय करची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केल्या. पळयात. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें, इल्लिगल क्वारी जाल्लें, तेका लागून हांव तें फॉलोअप करपाक आनी येयलो पंचायती येयलो. चोयल्या पंचायती कोण ना, सेक्रेटरी ना, कोण क्लार्क ना, कोण ना, फकत एक पिवन दिसता पडटा आनी कोण ना थिंगा. कितें सांग तुमकां भितर सेक्रेटरी खंय गेल्या जावं क्लार्क खंय गेल्या अशें कितें? पिवन आतां कांय उलोवपाक ना, जो मुवमेंट रजिस्टर आहा तो ना म्हणटा, हें कितें तो फकाण करता. म्हणजे पंचायती कितें आहा तें तेंकां खबर ना. हें सदांचें काय हें सदांचें म्हण कळटा. कित्याक आयज एक उगे पंचायती पडले इल्लिगल चलता, हें जाय आनी गेलो. हो सेक्रेटरी सदां आसना काय आयज एकूच दीस आसा? हें सदां आसना, मागीर कळटा न्हू, हें प्रूफ जालें. सुभाष फळदेसाय हो उगे पंचायतीचो पळय सेक्रेटरी आहा पळय न्हू, तो म्हणटा पंचायती येयना, तो आपल्या घरा कडेन न्हिदता आसतलो. कित्याक तो खंय सगळे कित्याक आसना. कित्याक आतां आयज म्हाका कळोन येयला. कित्याक हांव चडसो आसना, पूण हांव खंय कामाक आसना, पूण आयज स्वता कळना. कित्याक तो ना, तो आसना हिंगा. कायदो आहा दाखोवपाक, पिवना नाल्यार दाखोवपा नाल्यार कोण जाल्यार आसपा जाय न्हू तेका. हांव सरकाराचें लक्ष ना म्हणटा सांगे कॉन्स्टिट्युएंसी खंय चल, खंयच्या पंचायती चल, खंयच्या हितून चल, खंयच्या ऑफिसान चल, सरकाराचें लक्ष ना. आनी आमगे कोण हें आहा तेंचें कोणा लक्ष ना. कित्याक तेंकां लोकां पडोवंक येयला. ते सकाळची 10 येताय, ते 11 वयताय, ते मागीर आनी परत ऑफिसान येनाय. येता त्रास खंय तर सामान सांबाळची पड. आमकां कळटा न्हू. आतां आयज हांव येयलो म्हणून आयज आमगे टायम वेस्ट करून हांवें मुगे कामां येयलो म्हणल्यार ना न्हू. सीएमान तेजी एक्शन घेवपा जाय. हे सेक्रेटरीची एक्शन पयलीं घेवपा जाय. कित्याक हो आयज ऑफिसान कोण हें रजिस्टर दवरून आसतना कित्याक भायर सरलो, तेजेर ताबडतोब एक्शन घेवपा जाय सीएमान. सीएमान रिक्वेस्ट करता हांव हेजी एक्शन घेवची म्हूण. आनी म्हणजे पंचायत मिनिस्टरान तेजी एक्शन घेवची म्हूण.
राज्यात 30 ते 40 हजार फ्लॅट लोकांनी घेतल्यात, पूण ते तांच्या नांवार जाल्ले नात. फुडल्या 15 दिसांत माझो फ्लॅट येवजण हाडटले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. ह्या येवजणे खाला स्वताचे फ्लॅट नांवार करपाक मेळटले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. म्हजे घर येवजणे उपरांत मुख्यमंत्री सावंत हांणी ही घोषणा केल्या. गोंयभरांतले जवळपास हांव कमीत कमी म्हणटा 30 ते 40 हजार तरी फ्लॅट आसतले तेंच्यांनी अशा पद्दतींतल्या कॉपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान फ्लॅट घेतलो, बिल्डरा कडल्यान फ्लॅट घेतलो म्हणल्यार तो म्हजो फ्लॅट जालो ना. अजुनूय बी तो फ्लॅट त्याच्या नांवार ना. त्याच्या कडेन एक तर शेअर होल्डर सर्टिफिकेट आसा, ना जाल्यार ताणे एक एफिडेविटाचे कागद आसा. तेजे ओरिजिनल डॉक्युमेंट जर पळयशीत जाल्यार ताच्या कडेन ना. आणि ते करपा खातीर आमचो रजिस्टर्ड ऑफ कॉपरेटिव्ह आपटे आसतलो, तांचो सेक्रेटरी आसतलो आनी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू ऑफ संदीप जेकीस. आमी 15 दिसाच्या भितर आणि ती इतकी सुटसुटीत म्हणजे प्रत्येकाक जरी जुनी बिल्डिंग जाल्यार आसत 40 वर्साची, तिचो जागो हो ओरिजिनल ओनराच्या नांवार आहा, तो आयज सायन मारिना. बांदला तो बिल्डर मुंबय गेलो, तो आयज गोंयांत ना. आणि फ्लॅट घेतला तो बाबडो रावता, तेजी 2 जनरेशन जाली, परत बांदतलो जाल्यार ताका बांदूंक मेळना. हो प्रॉब्लेम सुटावो जावचो, तो फ्लॅट त्याच्या नांवार जावचो आणि मेजॉरिटी ऑफ द सोसायटीत असलेले मेंबर जे डिसिजन घेता ते खरे जावचे. कारण बेश्टे आडोवंक जाय म्हणून आडोवप आणि लोकांक प्रॉब्लेम क्रिएट करूंक जाय म्हणून 25 जाण आसत जाल्यार 2 जाण आडमेळे धोरण हाडपाचें काम हे बऱ्याच सोसायटींनी करता कंटिन्युअसली. म्हणजे पयरूच जेन्ना रिव्ह्यू घेतालो तेंच्यांनी म्हाका सांगले. त्या खातीर म्हजो फ्लॅट म्हाका दिसता चडांत चड अशुतोश 15 दिसांनी 15 दिसाच्या भितर आमी म्हज्या घरा सारकोच म्हजो फ्लॅट ही योजना घेवन येता. लोकांच्या नांवाचेर स्वताचो फ्लॅट हो स्वताच्या नांवार जातलो हे म्हजें सरकार सांगता. गोंय क्रांती दिसा निमतान क्रांतिकाराक आर्गां ओंपतना पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी राज्याच्या सद्याचे परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायलो. ह्या वेळार दत्तराज रावत देसायान गोवा फॉरवर्ड पक्षात प्रवेश केलो जाल्यार तरणाट्यांनी सक्रियपणान राजकारणात वांटो घेवन बदलाची चळवळ गोंयभर व्हरपाचो संकल्प अध्यक्षान उक्तायलो. गोवा फॉरवर्ड पक्षात राज्यकारभाराची संद मेळ्ळी जाल्यार बायलां खातीर 33% आरक्षणाची अंमलबजावणी करतले आनी तरणाट्यांक फुडारपणाची चड संद मेळटली अशें उतर तांणी दिलें. जाल्यार इनफ इज इनफ पंगडा मदलो जावपाक जाय फुडलो टीसीपी मंत्री सांगता आमदार विजय सरदेसाय. राम मनोहर लोहिया जे एक बिंग घाले गोंयांत की क्रांती करा म्हणून त्या पुर्तुगेज पुलीस ऑफिसराचो हात असो देऊन ताच्या पिस्तॉलाक भिना म्हणून दाखोवन जी क्रांती सुरवात जाली ते 16 वर्सां कितें 15 वर्सां नंतर आमी मुक्त जाले. ही क्रांती दीस हो आज आमी मनयतात. ह्या क्रांती दिसाक आपल्या गांवांत 1700 फ्लॅट बंगले कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें गांवांत आमी मायनॉरिटी जातले हो भंय व्यक्त करपी कारापूर सर्वंटच्या लोकांक जे भशेन पुलिसेन भितर उडयल्ले आहा ताजेर हे सरकार आनी पुर्तुगेज तेंपाचो तेन्नाचो सरकार हे तेच मनीस आहा, फक्त नांवां बदलल्या आनी जनरेशन बदलना पूण दादागिरी ऑफ द रुलिंग क्लास ही तीच उरल्या. आपले मनशांक मारप, धाड्यांनी मारप ह्या क्रांती दिसाक. सो आज जर गोंय पिकूंक ना जाल्यार गोंय खंय पावलो. सो गोंय कशें पिकिल्लें आहा क्रांती खातीर. आनी क्रांती कोण करूंक शकता? क्रांती फकत एक वोकल फॉर लोकल आशिल्लोच मनीस करूंक शकता. तो भायलो येवन हांगा क्रांती करचो ना. की गोंयकाराक गोंयांत स्थान ना. गोंयांत गोंयकार म्हणटा ताका प्राधान्य जे मेळूंक जाय तें मेळना. दुसरे सायडीन नोकऱ्यो ना. क्रांतिकारी मनशांक क्रांती दिसाक आमचे एक क्रांतिकारी पक्षाक भितर सरप हाजे परस आनी कांयच वायट ना. सारकें टॉप ते बरें केल्लें आहा, बरें डिसिजन आमचो पूर्ण सपोर्ट जालो, पूर्ण तेंको आसतलो. फॉरवर्ड व्हरपा खातीर क्रांतिकारी तरणाटे हांकां बरोबर घेवप आनी जेन्झिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणून आतां जे हांवें म्हणलां. पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणल्यार कितें? हो एक पॉलिटिकल कनेक्ट. तो पयलेंच पक्षांत प्रवेश करता ताजे भशेन ताणें वचून जेन्झीक टच करप. कित्याक ते आज 65% ऑफ इंडिया आसा
सो हे लोकांक घेऊनच ती क्रांती करची पडटली. गोंयांत रस्त्यार वचचें पडटलें, गटरांत दिवचें पडटलें, हातान फातर मारचो पडटलो, मागीर क्रांती जातली. फुडें जर आमी निवडून आयले आनी सरकार जालो जाल्यार तांकां जाय तोच मॅनिफेस्टो, तोच जो आमी लोकल मॅनिफेस्टो जो आहा, मागीर गोवा चार्टर जो आहा, हो आमी डिपार्टमेंट करतले. आतां आमी काँग्रेसी कडेन एलायन्सान आसा. आमचे काँग्रेसीचें कोणा कडेन वायटपण ना, गिरीश चोडणकारा कडेन वायटपण आमचें कांयच ना. पूण काँग्रेसी कडेन आनी बरें आमी काम करून एक खरी बदल हाडपा खातीर जें कितें आमी करूंक जाय तें सगळें केलें. तें म्हाका परतें रिपीट करपाचें ना. नाशिल्लें दवरतलें बी हांव काय म्हणटा. हांव फकत म्हणटा की बऱ्या लोकांक बरोबर घेवन आमी एक मॅनिफेस्टो करतले आनी लोकांक आमकां जर दिसलें पळय आमी पडपाक उबे रावचे ना, यूथ प्रिफरन्स आमी जिखपाक रावतले. आनी म्हाका जर चान्स सगळे सीट घालूंक मेळ्ळो जाल्यार हांव 33% बायलांक रिजर्वेशन दितलो. क्लियर, 33% आमचे सीट बायलांक आसतले. नवे भुरग्यांक टिकेट्यो दितले. प्रिफरेबली जे पयले आतां पार्टीन आयले तसल्या लोकांक दितले. पुणून विनेबिलिटी ही आमी विसरूचे ना. फायनली राजकारणान विनेबिलिटी इम्पॉर्टंट. इनफ इज इनफ मुवमेंट हो बरे भशेन इश्यू हाताळटा. तांचे बरोबर जस्टीस आहात, म्हळ्यार तांचे कडेन लिगल मायंड्स आहा, तांकां एडवायस दिवपी बरे मनीस आहा, एक्टिविस्टूय तांचे बरोबर आसा. म्हाका दिसता की फुडलो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मंत्री ह्या इनफ इज इनफ मुवमेंटाचो मनीस आसपाक जाय. आमचो फाल्यां पक्ष आयलो जाल्यार असले मनशाक आमी फुडें घेवन गोंयांत प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी हाडटले. कोणें केन्ना नोटीस करूं नाशिल्लो जो प्रवास फेब्रुवारी म्हयन्यात 23 तारखेर स्टार्ट जाल्लो. आमचे ते शेळवणा आनी ऑर्डरबागां 2 कोळशाच्यो जेटी येताल्यो, तेन्ना जो प्रवास स्टार्ट जाल्लो तो प्रवास हांगा पावतलो म्हणून हांवें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें. कुडचड्यार जर पळयलें आमकां गार्बेज प्लांट नाका आशिल्लो, हाडून आमचे तकलेर थापलो. एसटीपी प्लांट आमकां नाका आशिल्लो, हाडून आमचे तकलेर थोपलो. व्हडल्या तो हत्ती रवींद्र भवन हाडून दवरला, नाका आमकां तें, तरी पूण आमचे तकलेर हाडून थोपलो तो. ज्यो ज्यो वस्तू आमकां नाका त्यो हाडून कोण तरी एकलो मनीस आमचे तकलेर थोपता आनी भंयान सगळे लोक कुडचडकार ताका ओगी रावता. कित्याक लागून म्हाका आज मेळ्ळें काय ना. ताका भिवपाची कांयच गरज ना. तो हांगचो न्ही, तो भायल्यानूय हांगा रूल करता. हो मनीस ताचें नांव वचून घेना आयचे दिसा. हो मनीस आमी जर मुखार सरले, हो आमचे जे फाटल्यान लोक आसा तांकां फोन करून धमकी दिता, बाबा तुमी ताचे बरोबर कितें करता काय म्हणून. म्हळ्यार आमी जर मुखार सरले, आमी जर कितें कोणा जस्टीस दिवपाक मुखार सरले जाल्यार हो तांकां फाटल्यान वता आनी धमकी दिता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.